पत्रकार भाव आयोगार हांव राजेंद्र गोसावी काणकोण रंगसंघाती ह्या संस्थेचो अध्यक्ष। काणकोणांत आज म्हणल्यार कोंकणी चित्रपट महोत्सव जालो ना। ही चित्रपट महोत्सव जावपाची पयली संद कला चैतन वळवय आनी रंगसंघाती काणकोण यांच्या संयुक्त विद्यमानान आज शक्य जातली। प्रोग्राम चित्रपट महोत्सव 7 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर म्हळ्यार चलतलो आनी त्या प्रोग्रामाचें नांव 7 डिसेंबराक होम स्वीट होम हे पिक्चर दाखयतले, 8 डिसेंबराक होम स्वीट होम पार्ट 2, 9 डिसेंबराक केस्तांवची कोफुसांव, 10 डिसेंबराक मोरतू, 11 डिसेंबराक शॉर्ट फिल्म ह्या 4 शॉर्ट फिल्म जातले आसेसा आनी कुकू आनी सॉल्ट आनी सदाबार। हे सॉल्ट आनी सदाबार हे काणकोणकारा खातीर आसतले स्पेशल। आनी ही हांव काणकोणकारा फुडें एक अपील करता, कित्याक ही संद सोडनाका, कित्याक फक्त फर्स्ट टायम काणकोणाक कोंकणी चित्रपट महोत्सव जाता। हेजो काणकोणकार भावांनी आस्वाद घेवचो आनी आपलो मोग आमकां दाखयचो। धन्यवाद। आता ही म्हणजे तिकेटी काउंटराचेर घेवच्यो पडटल्यो, पूण आमी सुचिता नार्वेकारान आमची वेबसायट तयार केल्या, सो फिल्माच्यो टिकेट्स कश्यो आसतल्यो त्यो सुचिता सांगता। नमस्कार, म्हजें नांव सुचिता नार्वेकर। जर कोणाकूय ऑनलायन जर तिकेट बूक करपाक जाय, एक्चुली तिकेटी ऑलरेडी लोकांनी बूक करपाक सुरवात बुकींग सुरू जाल्लें आसा, पूण www.kalachetnawolway.com ही आमची वेबसायट आसा आनी ह्या वेबसायटीचेर जर गेले जाल्यार 5 पासाचो वेगळी पेज मेळटली तुमकां आनी त्यान भायर प्रत्येक दिसाच्या फिल्माची वेगळी पेज मेळटली। तुमकां जाय ती सिटां तुमच्या जशें राजदीपान सांगलें तशें सिजनल पास ट्रान्सफरेबल आसतलो, म्हणजे समजा जर कोणाकूय एका दिसाक येवपाक मेळना आसत जाल्यार तो आनी कोणाक दिवन धाडपाक शकता। दुसरी गजाल ती एक गजाल जाली, पूण समजा प्रेक्षक कोणी येता आसत जाल्यार आमी बरो रिव्यू दिवपी मनीसूय हातूंतल्यान काडपाक सोदता। म्हणजे समजा जर कोणें जर फिल्म बरें पळयलें आनी कोणाकूय फिल्म कशें लागलें हाचो जर तो रिव्यू दिता आसत आनी ताचो रिव्यू कसो आसा तो जर आमकां आवडलो जाल्यार बरो रिव्यू दिवपी म्हणून आमी एक प्रायज ताच्या खातीर दवरतले। सो प्रेक्षकूय आमच्या ह्या महोत्सवान इन्वॉल्व जातलो। हो महोत्सव फक्त आमचो उरचो ना जाल्यार हो प्रत्येक काणकोणकाराचो महोत्सव जातलो। त्यान भायर आमी एक प्रेक्षक लक्की विनर म्हणून काडपाची आसा, म्हणजे ह्या 5 दिसाक जे येतले तांच्या खातीर एक बॉक्स आसतले आनी ताणें आपली नांवां भितर घालपाची आनी शेवटच्या दिसाक आमी तांच्या तुजेर एक बॉक्स फोडून एक लक्की विनर आसतलो ताकाय बी आमी एक प्रायज दिवपाचें आसा। हे फक्त इतलेच खातीर की महोत्सव फक्त एका सायडीचो जावचो न्ही, जाल्यार तो प्रेक्षकांचोय जावचो आनी तो म्हणजे जो ऑर्गनायज करता तांचोय जावचो, हाच्या खातीर सगळ्यांक इन्वॉल्व करून घेवपाचो असो आमचो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा। सो जांकां फाल्यां फिल्म पळयल्या उपरांत जर फिल्मा बद्दल रिव्यू दिन दिसलो की आपल्याक आयचे फिल्म कशें लागलें हे जर तांकां सांगन दिसलें जाल्यार तांणी मुजरत सांगचे फिल्म पळयल्या उपरांत दर दिसाक आनी ते फेसबुकाचेर घालून मागीर ते म्हणजे आमकां जर टॅग केलें जाल्यार ते आमकां मेळटलें। ह्या फिल्मांची कसलीच हे घेना, हेल्प घेना कोणाच्या, म्हणजे ना आर्ट एंड कल्चर किंवा कोण, हे आमीच करता। सो हे फिल्म लोकांच्या आदाराचेर जाता। समजा हे फिल्म हे करतना आमी एक स्लॉट दवरला एडी खातीर, म्हणजे फिल्माच्या पयलीं एड लागतली आनी फिल्माच्या इंटरवलाक एड लागतली। समजा अशें कोणी जर तुमच्या काणकोणकारां खातीर अपील करता, तुमचे कितें प्रॉडक्ट आसता किंवा कोणाक आपली एड करपाची आसा 30 सेकंदाची किंवा 1 मिनटाची, जाल्यार तांच्यांनी आमकां थोडो जर फायनान्शियली हेल्प करता, आमी डिटेल आमचो फोन नंबर दिला जाल्यार डिटेल आमी सांगपाक शकता की तो आदार लोकां खातीर म्हणजे आमकां फिल्मां हे करपा खातीर बऱ्याक पडटलो। कारण हांगा आमी कसलेच गव्हर्मेंट हे घेवना, पयशांची आदार घेवना, पण लोकांच्या कुस्तार आनी खास करून काणकोणकाराच्या कुस्तार आमी महोत्सव करपाक फुडें सरले। तेन्ना सगळ्या काणकोणकार भावांक आमचो हो आवाज तेंचे कडेन पावपाक जाय आनी हो महोत्सवाक काणकोणचे सगळे लोक येवपाक जाय। आमचे भितर आसात कला चेतन वळवयचो राजदीप नायक, ते फाल्यां सगळी तुमकां म्हायती दितलो। नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्या पत्रकार भावांक। आमी पयलो महोत्सव काणकोणच्या रवींद्र भवनान ऑर्गनायज करता आनी आमच्या सांगाताक आसा रंगसंघाती काणकोण ही संस्था। ह्या संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र गोसावी म्हज्या बरोबर आसा। तशेंच ह्या महोत्सवाक जाका आमी कार्याध्यक्ष म्हणून नेमल्या ते उमेश टुपकी हांगासर आसा आनी आयच्यान ह्या महोत्सव जातलो तांणी ते काम पळयतले।
तशेंच सुचिता नार्वेकर आसा ह्या महोत्सवाचे ओवरऑल सगळो जो ऑनलायन कितें आसा तें सगळें ते पळयता प्लस केस्तांव ते कोफतांव ह्या फिल्माचे ते प्रोड्युसर आनी रायटर. रंगसंगती संस्था फाटले 6 वर्सां सावन कार्यरत आसा. कितल्योश्योच तांणी स्पर्धा आयोजीत केल्या आनी बरे बरे कार्यक्रम करता आनी त्या खातीर आमकां काणकोणान लोकल कोण तरी ऑर्गनायज करपी अशें म्हणून आमी रंगसंगतीक एप्रोच केलो आनी तांणी व्हडा मनान आमकां म्हटलें की आमी पयलो महोत्सव दवरुया म्हणून. काणकोणांत घेवपाचो महोत्सव हो करपा फाटलें एकूच कारण की काणकोणांत तशें फिल्म पळोवपा सारकें थिएटर ना आनी जेन्ना ही फिल्मां आयलीं आमचे केस्तांव दी कोफूसांव किंवा होम स्वीट होम ही फिल्मां जी आयल्या ती कोरोनाच्या पयलीं आयली आनी तेन्ना तो पर्यंत हांगा थिएटर अवेलेबल नाशिल्लें, रवींद्र भवन नाशिल्लें. आज मेरेन काणकोणकारांक व्हडल्या पड्ड्याचेर ही पिक्चरां पळोवपाक मेळनाशिल्लीं. आमच्या गोंयांत इफ्फी आयलो, इफ्फीच्या निमतान बरी बरी कोंकणी फिल्मां तयार जालीं. पूण फक्त फिल्मां तयार जाली म्हणून जायना, ती गांवांतल्या लोकांनी ती पळोवपाक जाय आनी ते पळयतकच मागीर एक नवे प्रोड्युसर तयार जाता, कलाकार तयार जाता आनी होच उद्देश आशिल्लो सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचो इफ्फी गोंयांत हाडपाक. ताणें हाडलो इफ्फी आमी पळयलो, आमी बरी बरी फिल्मां केलीं. पूण फिल्मां केल्या उपरांत ती ज्या जाग्यार जावपाक जाय आशिल्ली पयलीं म्हणल्यार गांवांत जी थिएटरां आमची आसा आयनॉक्स म्हणूया बाकीची थिएटरां, त्या थिएटरांनी कोंकणी फिल्मांक जाय तसो जागो मेळना ही आयची परिस्थिती आसा. दुसरी गजाल रवींद्र भवनां कितलीशीच आसा, थंय नाटकां आनी तियात्र जाता पूण फिल्मांक जाय तसो स्कोप मेळना. सो आमचो उद्देश आशिल्लो सुचिताचो एक हें आशिल्लो की आमी ही फिल्म पावोवची, गांवांनी पावयतले जाल्यार आमकां थिएटर जाय आनी काणकोणाच्यान आमी सुरवात करपाचें कारण इतलेच खातीर की काणकोण ही कोंकणी कार्यकर्त्यांची कोंकणी लोकांची भूंय आनी हांगच्यान आमी जो सुरू करतले ते अख्खे गोंयभर आमी वेगवेगळ्या रवींद्र भवनांनी हो जर सक्सेसफूल जालो जाल्यार ही फिल्मां आमी गांवांनी पावयतले आनी त्या खातीर पयलो महोत्सव आमी काणकोणच्यान सुरवात करता. सो ताजे खंयची फिल्मां खंय आसतलो तो राजन बाबू तुमकां सांगतलो. हातून टोटल 4 व्हडली फिल्मां आसा आनी निमणे दिसा आमी 4 शॉर्ट फिल्मां दवरता. तातूंत एक आसा ते आसेसांव हे टोरंटो फिल्म फेस्टिवलाक जाका एवॉर्ड मेळ्ळा प्लस प्रशांती तळपणकर हे काणकोणकार खुद्द सो ताकाय एवॉर्ड मेळ्ळा. सो तांकां आमी फेलिसिटेट करतले आनी ते फिल्म काणकोणकारांक पळोवपाक मेळटले म्हणून हें आसतलें. त्या शिवाय कुक्कू हे शॉर्ट फिल्म आसतलें. सॉल्ट आनी सदाबहार ही 2 शॉर्ट फिल्मां आसात जी काणकोणच्या लोकल भुरग्यांनी तयार केल्या, ती आमी दवरतले. सो 11 तारखेक ही 4 शॉर्ट फिल्मां आसतलीं. त्या भायर होम स्वीट होम पार्ट 1, 2 हे कितें आसतलो तो राजन सांगतलो. अशे तरेन 5 दिसाचो फिल्म फेस्टिवल फ्री आसचो ना पूण एक मिनिमम 100 रुपया टिकेट दिवन आमी हो लोकां खातीर आमी हें करताले 100 रुपयाची किंमत. आनी समजा तर हो फिल्म फेस्टिवलाक 5 दिसाचे तुमकां पास जाय जाल्यार आमी अशे तरेचो एक सिजनल पास जाका म्हणटा म्हणजे 5 डेज हो एक जर पास काडलो जाल्यार तुमकां 5 दीस ह्या पासाचेर फिल्म पळोवपाक मेळटले. समजा एका मनशान काडलें ताका जर फाल्यां येवपाक तेन्ना दुसऱ्या दीस धाडूं येता आनी ही मदली जी थिएटराची मदली एरिया पळय ती आमी खासा ताच्या खातीर दवरलेली आसा. आनी ताज्यो फिल्म जे पास आसा ते ऑनलायन आसतले ताजे बद्दल सुची उलयतले. हांव राजना कडेन मागता की ताणें आमची खंयची तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.